आमकां हांगा धांवून तुमचे भुरगे शिकयता आनी आमची भुरगीं शिकपा नाका, आमगेली भुरगीं शिकपा जायी। तुमची भुरगीं कशी शिकता तशी आमगेली 31 भुरगीं शिकता, तितूनची एक 10-2 तरी जातली, कितें शिकून तरी कितें जातली। आमकां फुडें आमगेलें कितें तरी चलतलें, फुडें पोट भरतलें सारकें। शिरोड्या निरंकाल गवळी वाड्यार ह्योच त्यो मोडिल्ल्यो माकड माऱ्यांच्यो 17 खोपी। खोपीं बरोबर कपडे कापोती कातरल्यात, तांकां दिल्ल्यो सोलर लायटी फोडल्यात। हे खोपींनी 70 लोक रावता। काम मेळटा थंय वचप आनी सांजे घरा येवप असो तांचो क्रम। आमी कामाक खंय वयता न्हू, आमकां पोट भरना हांगा आमगेलें। आमी खंय कोण लोक आपयता थंय कामाक वयचें पडटा आमकां। कोणी येवन मोडले आनी कितें केलें तें खबर ना आमकां। सगळे मोडून उडयले, कापे ते पिनून उडयले आनी कितें सोलर लायटी आसले ते सगळे उडयले फातरांनी फोडून मोडून। थोडे कोण वळखी ते येयले, कितें जालें रे अशें म्हणपाक लागले। कितल्यांक सुमार उडयले? हे सादारण 12 पयलींच जाल्लें। पयलीं मोडले खोपी 12 पयलींच। केन्ना? काल आतां 12-13 खोपी मोडले आमगेले। आणि कितले लोक रावताले तुमी हांगासर? आमी खूब एक 70 लोक रावता। 70 लोक सारखे रावता हांगा, भुरगीं बी अशी सगळी टोटल धरून। गांवचो विरोध काय नासलेलो हांगा, पयलीं लोक काय नासलेले। आमी हांगा थंय मागेलो आजो आजी हांगाच मेले। आमकां रावपा सुद्दां सारकें जेवपा दिना, काय कितें हें मोड तें कर उखल, तो सांगता तें उखल, हो सांगता हें उखल। मागीर आमी कितें करपाचें ना, कोणाचेर विश्वासाचेर रावपाचें। त्या माकड माऱ्यांच्या फामिलींची रेशन कार्डां आनी आधार कार्डाय आसात। रोखडीच इलेक्शन कार्डाय मेळटलीं। आतां भुरगीं शाळेक वचपाकूय भितात। रेशन कार्ड आसा, आधार कार्ड आसा, इलेक्शन कार्ड दिला, इलेक्शन कार्ड जावपाचें आसा। त्रास करीत रावा जाल्यार आमगेले भुरगीं आतां सालें थोडी वचपाचें भंयन वचना। ते सांगता आमकां वाटे मारतले म्हणून। कितली भुरगीं वयता शाळेंत? सगळी टोटल बालवाडी अशी धरून 30 भुरगीं वयता, बालवाडी आनी शाळेची धरून। काल आमी तेवटी केरी कामां आसलेले। कसले काम करता तुमी? अशें कोणाले भाटां खोणकूल मारपाक, खड्डे माडा मारपाक, मागीर आनी कितें कसलें कितें जाता तें पोट भरपाचें। कितें पळय आतां कितें सरकारान तरी आमकां मदत करपा जाय, तांकां जागो दिवचो बाबा। तेंगेले भुरगीं शिकता न्हू, कोणा तरी मनार घेवपा जाय। आमकां बी धांबड चला म्हणटा, पेशे सगळे तांदूळ बिंदूळ आयन सगळे मोडले। थंयच्या पंचाकूय सारकें कांयच खबर ना, ताका पंचायतीचेर दुबाव। ते येताले वयताले आनी आतां तेंची संख्या जी चड जाल्ली आसा। पयलीं ते 4-5 लोक येताले वयताले, पूण स्थायीक थंय नाशिल्ले ते। सो आतां कोणें डिसिजन घेवपाक तुमकां हें केलें, म्हणल्यार लोकांनी कंप्लेंट केली तेंच्या बद्दल काय? पयलीं लोकांची कंप्लेन आसली, त्या कंप्लेनी वयल्यान हांवें पंचायती रिजोल्युशन घेतलें आनी 31 जानेवारीक रिजोल्युशन घेतलेलें की तांकां तातूंतल्यान शिफ्ट करचें दावणेचें म्हणून। पूण तेच्या नंतर तेजेर काय कितें एक्शन केली ती सरपंचाक खबर आसा। मोडले गांवचे लोक एकटे जाले आनी ताका सपोर्ट सरपंचान केला न्ही, पंचायतीन केला? पंचायतीन सरपंचान केला। आणि तुमचो सपोर्ट नाशिल्लो तो? ना, हांव नाशिल्लो, म्हाका ह्या इन्सिडंटान म्हाका कांय खबर नाशिल्लें। पण तुमी थंयचे पंच न्ही, तुमी रिजोल्युशन घेतलेलें म्हणटाले? हेच्या बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन काय ना, कोण थंय गेल्ले कितें जालें तेजें इन्फॉर्मेशन काय नाशिल्लें आमकां। अजुनूय सरपंचा वटेच्यान जावं खंयच्या वटेच्यान म्हाका अजुनूय इन्फॉर्मेशन ना। माकड माऱ्यांच्यो खोपी आसात तो जागो कोमुनिदादीचो, तो सध्या फॉरेस्टा कडेन आसा। कोमुनिदादीचो जागो हो लिजाचेर फॉरेस्टान घेतिल्लो। आतां लीज सोंपलें तरी फॉरेस्ट तो कोमुनिदादीक दिना। कोमुनिदाद आतां फॉरेस्टा आड पेटिशन घालपाची आसा। कोमुनिदादीन फॉरेस्टा एग्रीमेंटाक दिल्ली आसा 25 वर्सां खातीर लीज एग्रीमेंट, आनी तो एग्रीमेंट ऑलरेडी मॅच्युअर्ड जाला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितलीशी आमी लेटर धाडली की ते आमकां इकडे तिकडे डायवर्ट अशें करता की खंय बेंगलोर धाडला आनी खंय धाडला अशें करीत आसा। आनी आमचे कडेन हँडओवर करून आमचे कडेन दिना ती। आनी आतां आमी फर्दर आमी तेजेर विचार केला की आमी पिटिशन फायल करतले अशें करपाक थारयलां की फॉरेस्ट कित्याक लागून आमकां मॅच्युअर्ड जावन सुद्दां आमचे कडेन एग्रीमेंट मॅच्युअर्ड जावन सुद्दां आमचे कडेन दिना कित्याक? जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायकान खंय हाची दखल घेवन झोपड्यो मोडपी अनवळखी 15 जाणां आड कागाळ नोंद करची म्हूण फोंडे पोलिसांक निर्देश दिला। माकड माऱ्याच्यो ह्यो खोपी कोणे मोडल्यो ताचेर कोणूच सारकें कांयच सांगिना। मोडल्यात तांची नांवां जाहीर सांगपाचें धाडस संवसार वाऱ्यार पडिल्ल्यो त्यो फामिली करिनात। तांच्या कडेन रेशन कार्डां आसात, आधार कार्डां आसा आनी तांकां आतां खंय इलेक्शन कार्डूय मेळपाचें आसा। इतलें आसूनय एका तेंपार माकड मारून लोकांचे भात पीक राखपी ह्या जमातीक छप्पर ना इतलें खरें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू।